नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनींतू हांव गांवां आयली म्हणल कार्यक्रमाक हांव सक्कड वीक्षकांक स्वागत करता. हांव जयश्री पै. आजी हांव गांवां आयली विदेशा सुकून आयले एक प्रतिभावान आनी अविश्वसनीय आनी एक प्रेरणादायक सोयरे आमगेलो टासची हांकां आमगेल वाहिनींतू स्वागत करूंक सदावकाश मेळ्ळो आसा. हांणी मंगळूरचे आनी तशीच मुंबय आशिल्ले एक इंजिनियर रमेश शानबाग हांगेलो लग्न जावन ब्रिटनांतू स्थायीक जावन आसात. आतां US वचून मागीर आतां ब्रिटनांतू स्थायीक जावन आसाची. एक इंटेलिजंट मेधावी श्रीमती विद्या कामत शानबाग आज आमगेलो आसाची. वय या नांव आयकल कुडले आमकां पुरो जनांक सक्कड जनांक उडगा सेवच्या पुरो हांगेले एक वायरल जाल्ले व्हिडिओ पट्टू पंचादिका म्हणले ते आमकां सगळ्यांक एक मनोरंजक जावन खुशी जालेले आसा मनाक. हांगेले एक जीवन म्हळ्यार एक पॅशन आनी क्रिएटिविटी आनी पर्पज म्हळ्यार आवड सृजनशीलता आनी एक उद्देश हे पुरो हाजे ಒಟ್ಟು मेळ म्हूण सांगीत. एक यशस्वी यूट्यूबर आनी हांकां इतिहासावेरी मस्त मोग आसा. हिस्ट्री विशयांतू शिकून रिसर्च करून हाजे बगे पोरणी देवस्थानां जेवो एन्शंट सिविलायझेशन मस्त फुडली फुडली रायाल विशयांतू पुराय हांणी पॉडकास्ट करता आसाची. आनी हांगेल व्हिडिओजय एक मजेशील आसून आमकां सगळ्यांक खूश दिता आसा. त्यावेळी हांणी करचे कोंकणींतू कल्चरल रूट दाखोवचे खातीर मोग विथ कल्चरल दॅट कल्चरल रूट्स म्हणटाची तो ते एक दाखोवचे खातीर हांणी कोंकणींतू हांगेल इंटेलिजन्स यूज करून पॉडकास्ट करून दिता आसाचे आमकां. इतले न्हय हाजे भायर हांगेल एक लायक एक हव्यासू कसो म्हळ्यार बीड्स नेकलेस करचे तें एक भारी एक श्लाघनीय जावन आसा. तशीच हांणी एक समाज सुकून कसल आपणा मेळ्ळा की ते परत समाजा दिवच्याक एक समर्पित परोपकारी वय. आतां येया आमगेल वाहिनींत आशिल्ले हांव गांवां आयली विदेशा सुकून आयिल्ली आसाची हांणी आमगेल स्टुडियोंत आसाची हांकां आमी स्वागत करया. विद्या कामत शानबाग. विद्या तुमकां नमस्कार आनी आमगेल वाहिनींत आत्मीय स्वागत. थँक यू जयश्री. तुमगेले इतली पुरा मेगेले गुणगान आयकून तुम्ही मेगेले विशय सांगताच की खंयची सेलिब्रिटी विशय सांगताची म्हणून म्हाका कन्फ्यूज जालें. म्हळ्यार हांव केन्ना एक आवसू एक धुव एक बायल भयणी म्हणून आयकून घेतिलें. सो मस्त धन्यवाद. आय एम सो हंबल्ड. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. आतां आमी आमगेल तुमगेल उलोया. खंडीत खंडीत. तुम्ही सान आसतना आनी तुमगेल इंट्रस्ट स्कूलिंग पुरा हाजे बद्दल आमकां सांगता. हांव कद्रींतू जालेली कोड्यालांतू आनी आमगेले घरा लेगीची कोड्यालांत कद्रींतू सेंट एग्नेस स्कूल आशिल्लें. सो आमी सेंट एग्नेसांत शिकिली. हांव कन्नड मिडियमांत शिकिली. फर्स्ट स्टँडर्ड देखून कॉलेज ते BSc ते सेंट एग्नेसाची. ताजे नंतर एक 2 वर्स गॅप आशिल्लें. तातूंत इंग्लीश लिटरेचर करता म्हणून एप्लाय केलें. तें कंप्लीट करचे फुडेंची म्हाका सोयरीक जाली. सोयरीक जावन मागीर तें इनकम्प्लीट केलें. ताजे नंतर हांव विदेशा चमकली. तेदो नांव म्हगेल बामूण रमेश शानबाग. सिरेक्यूज म्हणून राबता आशिल्ली ती नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमेरिका. सो तशी थंय चमकली. मागीर तेची गृहिणी जीवन नवी वाळडीक जालेली एक नव कसं नाही वधू म्हणटा पळय. सो तें जीवन सुरू केलें. तशी म्हगेलें शिक्षण सायन्स म्हळ्यार म्हाका डॉक्टर जावपाक म्हणून मस्त मन आशिल्लें म्हगेल्या अन्नाक. सो हांव सायन्स घेतलें. सो तशें जावन मागीर कशें जालें म्हळ्यार
कॉलेजांत समकटाक लेक्चर्स आयकुचना बंक करचे मागीर आमगेले कॉलेज लायक कॅन्टीन आशिल्लें त्या कॅन्टिना वचून कोब्बारूस पिवचे मागीर कसले असायनमेंट टायमार दिवची ना तशी फायनल एग्जामाक 78% मेळ्ळे तेन्ना कट ऑफ 80% आशिल्लें वय सो तशी 2%चे हाजीरी एडमिशन मेळ्ळी मेडिसिनाक ताजे नंतर कंटिन्यू केलें BSc जावन हांव सांगलां मगे पळय इंग्लीश लिटरेचर करता म्हणून अशीची म्हळ्यार नॉट इवन पॅशन अशी कंटाळ येयला सायन्सा वटू म्हळ्यार मेडिकला मेळ्ळी म्हणून एक डिसअपॉयंटमेंट आसता पळय सो तुगेले तांतू मन आसना हटके कसले विंगड करता म्हण तशी ते आमगेले विद्याभ्यास सो तुमगेले US आता US ट्रिप फ्रॉम US टू UK मंगळूर टू US देन UK वय करेक्ट कशी साध्य जाली म्हणून सांगित मिगेल बांबुडू हायर स्टडीज पळय तांणी महाराष्ट्राचे गोल्ड मेडलिस्ट फॉर मेकॅनिकल इंजिनियर तांकां कशें जालें म्हळ्यार तांकां 4 फ्रेंड्स आशिल्लींची पुरो होडा तांच्याल चेडूं म्हगेले बांबुडू हॅड अ व्हेरी हंबल अपब्रिंगींग सो ते फ्रेंड्सान कशें म्हणलें म्हळ्यार आमी अमेरिका मास्टर्स करूं वताची तुवें यो ताका आनी म्हळें म्हगे लागीं अकावंट येना म्हगे लागीं शिकच्या दुड्ड येना हांव येना ताणें म्हळें चलो अशी एप्लाय कर आमगे वटू म्हणून एप्लाय केलें ते 3 फ्रेंड्साक मेळ्ळी हांकां मेळ्ळें अमेरिका वचच्या विजा मागीर तांगेले पुरो रिलेटिव्स आसाची फर्स्ट कजन्स सो तांणी पुरो थोडे बंडवाळ घाल न्हू हांकां अकावंट कोर न्हू म्हळ्यार दाखोवका पळय विजान तूं म्हगेले दुड्डस म्हणून सो हांगेले मम्माल पुतू काका वय तेन्ना पुरो दुड्ड दिव न्हू हांणी शिकच्या चंगलीची तांकां हें आशिल्लें स्कॉलरशीप म्हळ्यार तांगेले क्लासमेट्सांक सांजे हांणी ट्युशन दिवका सकाळ लेक्चर आयकुका सो तशी कोर न्हू तांणी 1982 चमकलींची ग्रॅज्युएट जाले तांकां सिरेक्यूज म्हळ्यार कडेन जॉब मेळ्ळें मागीर सोयरीक सोदू सुरू केलें मागीर तशी मिगेल सोयरीक जाली मागीर आमी सिरेक्यूजा गेलींची मागीर ते तांणी काम करची कंपनी आसा पळय ते फ्रेंच कंपनी वटू मर्ज जाले सो तांकां इंग्लंडांतू एक ब्रांच घालका म्हूण मन आशिल्लें सो तांणी ते स्टार्टअप करच्याक म्हगेले बामणा पेटयलें 2 वर्सां खातीर मांत्र म्हणून तशें आमी लंडन आयलींची UK सो UK येतना UK म्हाका हिस्ट्री पिशें UK ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಂತು ಏಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾನ ಹೌಸಸ್ ಏನ್ಷಂಟ್ कितले म्हळ्यार 1000 वर्स पुडले विलियम द कॉन्करर तागेल काला देखून आशिल्ले कासल्स रुइन्स त्या पळोवन म्हाका खुशी जालें आनी आमगेले इंडिया वचच्याक खाली 8 घंटे वाट सिरेक्यूजा देखून आमी न्यूयॉर्का फ्लाय करका न्यूयॉर्का देखून बॉम्बे वचका बॉम्बे देखून मंगळूर येवका ते कंप्लीट 2 दिसाचे एक प्रोग्राम हे सीदा पावलींची सो तशी जावन हांकां ऑपॉर्च्युनिटी आयले की तुका एक्सटेंड करका हांवें म्हणून सो आनी जायत म्हळ्यार आमकां खुशी जालें सो तशी 93 देखून आमी लंडनांतूची म्हळ्यार युकेंतूची रपच्या सुरू केलें तशी तें एक आमगेलें विदेश तशी तुमकां वारडीक जाल्ली एक विशिश्ट जावन जाल्ली म्हण आयकलें म्हळ्यार ही म्हगेले वाडलीक म्हगेले अम्माक तशीची एक आयतार की आन पळोवचे आयलो विदीन अ वीक म्हगेले अम्मा वाडलीक जाली तशीची संडे रमेश म्हाका पळोवचे आयलो म्हगे मम्मा ते चमकलींची हांगा बॉम्बेंतू जगन्नाथ मा म्हणून तूं गोत आशिल्लें फुडें ना ना कांय गोतना ना ते पुरो अरेंज मॅरेजीस आसा पळय म्हगेली भयण एक न्यू जर्सी आसा सो तिका हागेले ऍड पळयलें मॅट्रिमोनियलांतू सो तिणें रेस्पॉन्ड केलें आनी म्हगेलें पिक्चर पेटयलें सो हांणी पिक्चर पळयलें आनी म्हणलें की चिली पळोवका म्हणून तांणी क्रिसमस रजे येवची आशिल्लें तशी आमी बॉम्बे गेलींची हांणी जायत म्हणलें हांकां दोनी वारां रज आशिल्लें सो तशी नेक्स्ट संडे म्हाका वाडलीक जालें फॉलोवींग संडे तांणी अमेरिका चमकलींची मागीर तांकां ग्रीन कार्ड आशिल्लें न्हय तेदन ग्रीन कार्ड आशिल्ल्यांक 13 to 18 months लागता आशिल्ले बायला वर्साक सो तशी हांव 13 months हांगा राबली मंगळूर बॉम्बे करून 13 months नंतर म्हगेली बामणा जॉयन जाली अमेरिकन
ते मिगेल वाल्डिके काणी वय सडन म्हणताना भाईल गावा दूर वचुका या मंगळूर असुकुनो वय ते वातावरण कशी फेस करचे म्हणल पुरा एक मना येत असेल की नाही पळय ते आत्त आटेला भयंकर करता तेदन पळय यंग यूथ असता यूथ एक कसं की एक एनर्जी दिता पळय आमकां सनपणेर असता पळय एक एक्सप्लोरर हाव एडवेंचरर तें एक विंगड एक एटिट्यूड असता सो एक्चुअली हांव बॉम्बे देखून म्हाका हांगा वचुका न्यूयॉर्क देखून सिरेकिजा वचुका आनी आमकां पळय तेदना सोशल नेटवर्क आनी कांय नाशिल्लें टीव्ही नाशिल्लें अमेरिका कशी आस म्हणून पळोवन गोतना आयकून गोतस सो तेदना जानेवारी वतना हांव स्कर्ट आनी ब्लावज घालून गेलेली थंय वतना दिंबी थंय स्नो हा मिगेल स्कर्टार आसा न्ही ब्लावज हाफ स्लीव्स ब्लावज सो तशी मात्र कसं लायक आय सेड पळय सानपण बामणा मेळ्ळी म्हणून एक खुशी तांतू शियेय जाता शेकय जाता कसलेय आमी तडसून घेताची सो तशी कांय बाद जायनी म्हाका कल्चरल शॉक आसता पळय तशी तुमगेले ते फूड हॅबिट्स प्रथे वतरी कशी तुमी एडजस्ट करून घेतले पळय म्हाका ट्रेडिशनल हांगाच पुराय विसर मिस जाता आशिल्ली की ना एक्चुअली कसं म्हणल्यार आमी कॉलेजांनी आसतना मॅगी म्हूण येयल गो मॅगी नूडल्स म्हाका चोर मॅगी नूडल्स पिशे मागीर हे जस्ट इंट्रोड्यूस जाला वय तेन्ना आनी बेलपुरी खावचे पिशे टोस्ट खावचे पिशे विदाउट फायर हा आनी आमगेले अम्मा ते पळय आमचे गेलेले रांदप सकाळी दनपारा संजे म्हाका कंटाळ येवचे आशिल्ले ते खावन म्हाका अमेरिका वतना खुशीची म्हळ्यार फ्रेंच फ्रायज खावेत वय सो तशी जावन म्हाका आमचे गेल्यार रांदप कसलें मिस जायनी रांदप करूं येनाशिल्लें मागीर मिगेल बामणान सांगलें म्हाका दाळ आनी शीत खावका म्हण आशी तूं एक बटाटे उपकार करतुवें म्हणून म्हाका बटाट शिंदून गोतनाशिल्लें हांगेल फ्रिजरांत तूं फ्रेंच फ्रायज आस पळय ते फ्रोजन आशिल्ले ते काण ताका पण्ण घाल्लें पण्ण घालून हांकां उपकार करून दिली सो तेदना पुरो रोमॅन्टीक मूड पळय सो ते बुक्स आनी वाजून कॅन्डल जळोवचे जेवणाक ताका हानी म्हणजे कॅन्डल कसले जळयला करंट गेला म्हळ्यार हानी इंजिनियर तांकां रोमॅन्स आनी कसली गुतना हांव रोमॅन्स बुक्स आनी चिकी वाचची चेड आशिल्लें सो ते कॅन्डल डिनर ते एम्बियन्स क्रिएट करचें म्हळ्यार ही असलान तूं मन वतना रांदप म्हाका रुची करूं येनाशिल्लें सो ते डायवर्ट जाता पळय सो वी यूज्ड टू हॅव कॅन्डल लीट डिनर मागीर ते फुडाक कसले एक रुची बिची नाशिल्लें आनी पापचंद दुकान खाता आशिल्ली म्हणून थँक्यू आनी हांव आयकलें तुमगेले युएसा वतरी तुमगे फॅमिलीन मस्त फिलॅन्थ्रोपीक काम केलेलें आसा म्हणून तुमगेले मिस्टर रमेश तांणी सो ताजे विशय तशें म्हळ्यार तुमी ओट वय तें कशें जालें म्हळ्यार मिगेले हांव सांगलां म्हणजे मिगेले बामणाले मस्त हंबल बिगिनींग सो तांणी शिकच्या भयंकर हुशार आशिल्लींची तांकां मेड्रास GSPचे स्कॉलरशीप मेळ्ळें शिकच्याक आनी तांणी तांगेले अन्नालगांव कासरकोड म्हणून होन्नावरा लेगीत सो आमी एवरी इयर कासरकोडा वच्चे म्हळ्यार तांगेले ते ग्रामदेवा मेळना शिवाय शांतादुर्ग प्रसाद दिना तशी आमी कासरकोडा वच्चे तेन्ना कासरकोडा वतना आमी ते चिड्डूंक पळय वाण नाशी भटकळा मात्र एक कॉलेज आशिल्लें एकच ते पाप तितलें दूर दुखून येता आशिल्लीं आनी थंय स्टुडंट पॉप्युलेशन चड जावन सिट्स मेळनाशिल्लीं सो मिगेल बामणान केन्ना म्हणचिशिल्लें की म्हाका कशी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला तशी आमी रिटर्न करका समाजाक सो आमी अशी उलोवची आशिल्ली हांव आनी मिगे बामणान तशी आमगेली एक फ्रेंड्स आशिल्लीं जी शानबाग म्हणून माधव शानबाग आनी तागेल बायल विजया शानबाग तांगेल भाव सुरेंद्र शानबाग म्हणून भटकळा आशिल्लो सो तागेल व्हड जागो सो ताणें एक सुधींद्र तीर्थ स्वामीले उडगासार एक कॉलेज बांदिया म्हणून आमकां कळ्ळें सो तेदना आमी लंडनान तुची परमनंट रावची म्हणून डिसायड केलें सो हांणी म्हणलें म्हाका की तुका व्हड गरज आसा की तूं समाजाक कसलें दिता म्हणून हांव लेखलें पळय व्हड घरा वाडील हांव अम्मा तें एक पटी पुरा चेडूं घर सोडून वतना घर खाल जाता आनी म्हाका काशची एकी धुव
या पूण हांव एकलें व्हड घर घेवन म्हगेलें धूव वाडीक जावन वतरी तें व्हड घरांत हांव एकलीची म्हगे बामणावट राबता ताचे बदलाक तेचे दुड्डू आमी कसले संस्थे बांदू दिल्या रे ते अजरामर वंडरफुल थॉट कितली की चेडू शिकून येताची सो आमी खाली कॉन्ट्रिब्यूट केल्ले आमी ताजे एडमिनान तूं कसलें तुनाची म्हळ्यार आमकां कसो कसो एक पटी तूं इनवॉल्व जातरी कसले न्ही कसलेची फ्रिक्शन येता सो तशी आमी तांत देखून म्हापशीची आवटसायड ते ऑडिटोरियम बांदुका म्हणलें क्लास रूम्स बांदुका म्हणली सो तशी आमी कॉन्ट्रिब्यूट केलें सो चेडूआंक एक नॅल मेळका पूण तशी ते आमी विद्याभ्यास वय तशी म्हूण ते आमगेले म्हगेले बामणाले आनी म्हगेले एक जॉयंट डिसिशन आमी घेतिलीची ग्रेट वय तशी वेरी नायस थँक्यू आतां ಚಿಕ್ಕ ಮಾಕ್ಷವಚ್ಚ तुमगेले मंगळूरांत वय अज्जाले वटो अन्नाल वटो पुरा भोंवले आसतना कसले उडगास दोन येता की तुमकां वय म्हगेले अज्जाल नांव सोडा सुब्राय म्हणून ओके तांगेले अंगडी कास्ट्रीटांत आशिल्ली आनी तांगेले आयस्क्रीम अंगडी फर्स्ट आयस्क्रीम अंगडी 1925 तांणी सुरू केलेले वय सो तशी मस्त कोड्यालकार थंय खावच्या येवचे न्ही पुरे सो ते कास्ट्रीटा एद्राक ताज महल कॅफे आशिल्लो ओल्ड हांव म्हाका आज्जू म्हळ्यार भयंकर जीव म्हळ्यार पुरो जाण अज्जाल मोगाचे हांव अज्जाल मोगाचे म्हणा सानी न्ही चेडवालांतू हांव फोर्थ म्हाका एक सान धाकली भयण आसा ती अम्माली अम्मा म्हाकशी तीण वच्चें हांव अज्जा म्हाकशी वच्चें तशी जावन आमकां रज मेळटना अज्जाल अंगडी वतना ते अज्जान आमकां ताजमहला व्हरचें थंय तांगेलें केळे हलवो तेन्ना केळी पानार दिता आशिल्ली हुन हुन कोरून केळी पानारी गोवा हलवो केळे हलवो तेदना अज्जाक तागेले वग्गी बायल गेलेली 30 वर्स भितरी सो आमकां मस्त मोग करचें अज्जान तेदना थंय वतना अज्जा सांगचें अज्जा म्हाका हांगा लागला पेट्टू लागला म्हणटना अज्जान म्हणचें अयो वय वय थंय हांव तुका हलव्या प्लास्टर घाला कशी तेन्ना हलव्या प्लास्टर म्हणटना धुकी विसरून वता आशिल्लें अज्जान ते हात धरून ताजमहल कॅफे वरचे आनी त्या हाका मॅनेजरा सांगचें दोनी हलव्या कुडकुदी एक तिगेल्या पांयाक एक तिका खावच्याक ना अज्जा धुकी गेली हांव खावन सोडता म्हणजे ते म्हाका अज्जाले मस्त भयंकर उडगासू आमगेले आनू म्हळ्यार तागेले आम्मा मरतना म्हगेले अण्णा 5 वर्स म्हणून म्हगेले अम्मा अन्नाक एक भयंकर मात्र भावना तो आनू जाल्यारी एक कसं म्हणटाची ते मोग एक अवसूल मोग आमकां आन दिता आशिल्लो इतली मोग केला म्हळ्यार आनू आमगेले वग्गी गेलो जाल्यार ते मोगाचे भंडार आसा पळय ते कसं म्हणटाची तांतू देखून भायर येतास उडगासू नेवर एंडींग लव So can see when you talk like that वय सो ते आनू आमगेले आज्जो आवलेकचे गार्डियन एंजल्स आसता पळय सो ते आमगेले जिवनाचे अन्ना लानू आज्जो सुब्रायाच्यो मागीर अम्मा ती आमगेली अम्मा एक अन्नपूर्णाची तीन आमकां एक संस्कार एक डिसिप्लीन पुरा दिलेली आमगेली अम्माची वय 5 जण चेडू आनी तिणें ते फुडें वट्राशें नाशिल्लें ती चंदकुनू कसले हे न्ही जायना वय सहनशक्ती आसूं का आमकां पळय ते सहनशक्ती ना ते अम्माल नया पैसे सहनशक्ती आमकां ना आनी तिगेले ते केन्नाय हांसो घर कडेन इम्प्रॉम्प्ट्यू विजिटर्स पळय केन्नाय येवची जेवण खाण दिल्ली शिवाय अम्मा पेटयना आशिल्ली तशी ती अम्मा म्हगेले आनू म्हगेले आज्जो ते सवी नेनपुಗಳು ते विसरूंक जायना स्वीट मेमरीज आतां विद्या तुम सांगले तुमी सायन्स स्टुडंट आशिल्लींची म्हणून ओके आतां तुमकां इंट्रस्ट इतिहासांत हिस्ट्रींत ताजे पुराय सिविलायझेशनाचे देवळां पोरणे देवळां जेवप आनी फुडली फुडली रायाल काणयो ताजे पुरा तुमी आमची गेल्यांत कोंकणींत पॉडकास्ट करून करता आसाची हाजे खातीर प्रेरण कसली तुमकां प्रेरण कसं म्हळ्यार आमी सान आसतना पुराय अमर चित्रकथा सन सन ब्रीफली पळय आमगेले
ऐतिहासिक काणी पौराणिक काणी आयकता आशिल्ली. मागीर ही वाडीक जावन अमेरिका चमकली, लंडना मूव जालींची. तेन्ना आमगेले दू स्कूला वचचा सुरू केलें. सो स्कूला वतना एक पटी स्कूल ट्रीप आशिल्लें. तांणी कसं म्हणालींची पेरंट्स जाना वॉलंटियर करचे आसल्यार येवी येता म्हणून. सो हांव म्हगेले धुवे वोट चमकली. हें हेनरी द एथालें ओल्ड हंटींग ग्राउंडांत एक किचन आसा. सो ताजे विशयी उलोवचे खातीर थंय वॉलंटियर्स आशिल्ली ते ब्रिटीश भायली मनश्यो. तांणी म्हगेले धुवे निमगिले तूं खंय राबता म्हणून. सो ती म्हणाली आमी तेदना सटना राबता आशिल्ली. हांव सटना राबता म्हणाली. तेन्ना ती म्हणाली न्हय न्हय तूं खंय राबता. म्हगेले चेडूं कन्फ्यूज जावन हांव इंग्लंडा राबता. न्हय तूं खंय राबता. हांव सटना राबता. तेदन ती बायली मनशी म्हाका पळोवन म्हणाली तुगेले चेडूक तुवें ती ओरिजिनली खंय म्हूण शिकयली वे. ती पळोवच्याक इंग्लिशी ना. तिका तिगेले रूट्स कसं म्हूण तूं शिकोवका म्हणाली. तें म्हाका मना बेसलें. ग्रेट. वय म्हळ्यार आमगेले चेडूं थंय थंय वाडटना हांव अमेरिकन हांव इंग्लीश म्हणटाची जाल्यार आमगेले रूप पळोवच्याक इंग्लीश ना अमेरिकनशें नाची. वी डोंट लूक वायट्स. सो हांवें म्हगेले चेडा सांगलें तुवें इंडियन ओरिजीन ब्रिटीश म्हूण सांगका. मागीर तिका आमगेले पुरो इतिहास सांगचे सुरू केलें. म्हळ्यार आमी कोण आमचे गेल कोण आनी ते सान आसतना तांकां इंट्रस्टींग कोन्न सांगता. आनी आमगेले गोत्र आसा पळय सो ते सप्तऋषी मंडलाचे. सो आमी सांजे बेसतना तिका सप्तऋषी मंडल दाखोवचें. हें तुगेलें वय तुगेले एन्सेस्टर जाल्ले नांव दिलां पळय मिल्की वीक तें आनी म्हूण सांगतना तिका ऑटोमॅटीक एक गर्व येवचें सुरू जालें. म्हगेले एन्सेस्टराक मिल्की वेज आनी हें सप्तऋषी मंडला नांव दिल्ल्या हांव तागेले डिसेंडंट तशीच तिगे खातीर तिका एक तिगेले हेरिटेज आसा पळय ताजे वयर रितीन गर्वान मात ती उकोण सांगता की हांव वंडरफुल. आनी कशें तशें पुरा इंग्लंडांत अमेरिकांत तेदना डॉक्युमेंटरी करचे आशिल्ले इंडियाचे भीक मागताले पोट्टा नातिलेले. तशें जावन पुरा जेन्ना आयडिया आशिल्ली थंय कसं म्हळ्यार इंडिया म्हळ्यार बॅकवर्ड कंट्री भीक मागतलेची पोट्टा खाय नातिले. सो तशी हांव म्हगेले धुवेक आमी वाड्डील नमुनो आमगेले गोवा काणी तशी त्या सान प्रय तिका कितले अर्थ जाता तितले करूं सुरू केलें. कितली व्हडीशी तेन्ना तिका तेदना 7 वर्सां. वय 7 वर्साची लिक तिगेल मनाक अर्थ जेवतसले काणीक चिकेची बण्ण घालून आनी तिका सांगच्या सुरू केलें. सो तशी ती भयंकर प्रायड दाखोवचें सुरू केलें तिगेले कल्चरांतू. आनी आतां ती तिका इंट्रोड्यूस करतना आय एम एन इंडियन म्हणटा. तिका ब्रिटीश पासपोर्ट आसले आय एम एन इंडियन म्हणून हांव म्हणजे सिंपल आन्सर. सो तशी अभिरुची आयली. तुम्ही मस्त काणयो सांगताय तुमगेले पॉडकास्टांत गोवन हिस्ट्री जे आनी तमिळनाडू टेम्पल्स आनी पळली राजेश्वरी तशीच मंगळूरचे चर्च मिलाग्रिस चर्च ते बरें सांगला. आतां खंयची काणी सांगची म्हण तुमी कशी निर्णय करताची. कोंकणींत सांगच्या की इट्स समथिंग ग्रेट. तें कशें जालें म्हळ्यार म्हाका 60 इयर्स जाले. सो म्हगेले बामण आनी म्हगेले धूव म्हळालींची तुका 60 इयर्साक कसले गिफ्ट जावका म्हणून. तेदना हांव लेखलें पळय आमगेले आशेक निसण दवरला म्हाका इट्स नेवर एंडींग. सो हांव लेखलें पुरो आसा हांवें कसं कॉन्ट्रिब्युशन दिवका इन्स्टेड ऑफ अ रिसिवर पळय हाव कॅन आय बी अ गिवर. सो अशी फटक्कनी उडगास आयले की म्हाका हांव गेल्लें देवस्थान आमगेले गोवाचे ताजे पुरा म्हाका इतिहास म्हगेले धुवे खातीर करता म्हगेले धुवेले चेडुआ खातीर करता. आनी हांवें तें आमचे गेल्यान कसलें सांगता म्हळ्यार एक न्ही एक दीस आमगेले कोंकणी भाशा एक्सटिंक्ट जातले. तेदन तांणी म्हगेले मामम अशी उलयत आशिल्ली माममाल तांणी सोर आयकुका आनी म्हगेले चेडूक पुरा कळका म्हणून तशी ऐतिहासीक काणी सुरू केलें. रिसर्च स्टार्ट केलें. सो रिसर्च करता करताची आतां एक काणी मेळ्ळ्यार ताका एटॅच आशिल्ले अनेक काणी ताजे रिसर्च केले अनेक रिसर्च केले. सो तशी करता करता गांतून 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 काणी रिसर्च करून इन्स्टेड ऑफ पळय ब्रीफ दिवचे बदलाक ताका ताका ताजे हिन्नेले कसले ताजी हिन्नेले कसले म्हळ्यार आमगेले एक भयंकर एन्शंट सिविलायझेशन. सो एक सेंटेन्स भितर आमगेले काणी जायना. सो तशी पळय ताजे
म्हाकशी कितले म्हाकशी वचत जाता तितले म्हाकशेचे रिसर्च करून एक दिसा म्हाका 5-6 घंटे लागता एक विशयान एक विशय एक काणी करच्याक ते एक साधारण 15 मिनिटाचे सो तशी ती काणी करच्या सुरू केलें आणि ते कॉम्प्लेक्स असतं तू वाचितना वय ते सिम्प्लिफाय करका पडटा न्हय वा ते कसं चॅलेंजिंग असतं की व्हेरी चॅलेंजिंग म्हळ्यार कसं जात गो आतां हांव गांव सोडून मस्त वर्स जाले आमचे गेले भाशेचे फ्लुएन्सी आसना मागीर दुवे वटू फ्रेंड्सा वटू एक इंग्लीश भाशा उलोवची सो तें पुरो मिश्रण जाता सो तें कसं करता म्हळ्यार म्हाका ना हांवें स्क्रिप्टस लावत जुयेना बाय हार्ट करतना मागीर फ्लुएन्सी फ्लो चिपकून वता सो हांव कसं करचें म्हळ्यार वॉयस नोट ऑन करचें हांवें रिसर्च केल्ले पेपर्स मागीर दोळ स्कॅन करता वता सेंटन्स बाय सेंटन्स तशी हांव उलयता वचचें अनकॉन्शियसली म्हळ्यार कॉन्शियस जाल्यार पळय फ्लो वता सो जस्ट आनी तें म्हळ्यार क्रिएटीव आनी कसं जाता गो हांव हें कंटेंट नांव येवच्याक आनी म्हणून करची ना पळय तशी जाल्यार निमती ते संकोच आसना बिंदास उलोवचें कंटिन्युअस म्हळ्यार हां एक्झॅक्टली तशी व्हेरी नायस व्हेरी नायस आनी बुक्स मस्त वाजूच्या पुरो न्हय मस्त मस्त खंयच्या नमुन्या बुक्सां तुमकां इंट्रस्ट म्हाका मोस्टली बायोग्राफी चड प्रभाव पडलेले बूक म्हाका प्रभाव पुरा मनशाल बायोग्राफी म्हळ्यार स्पेशली आमगेले वर्ल्ड लिडर्स आसा पळय आनी एक्चुली डिक्टेटर्स तांणी कशी डिक्टेटर्स जाल्लींची तांकां सानपणे कसो प्रभाव जावन अशें पुरो आनी आमगेले राय एक थोडे क्रूर राय आसताची लायक राय आसताची सो तांकां कसो संस्कार मेळ्ळे सो अशी बायोग्राफी इज माय फेवरेट कसं टॉपीक टू रीड सो आनी हाजे निमित्त तुमगेले वेल बिईंगार कशी तुमकां प्रभाव जावन अशें पुरो प्रभाव म्हळ्यार कसो हां कसो म्हळ्यार मनशाल मन आस पळय तें लगाम ना तिल घोडो करेक्ट सो आतां तूं विंगडा आल्या उदाहरण आहे ना तूं त्यांची डिरेक्शना वतान तूं कडिवाण घाल येता तुगेल थॉट प्रोसेसाक करेक्ट सो तशी जावन न्हू बायोग्राफी वाचतना एक अनुकंप म्हूण येता त्या मनशा वयरी यू पुट युअर सेल्फ इन दॅट नो आय डोंट बट आय कॅन त्या मनशा विशयी ताका एक आमी पळय सडन आमी लेबल करचे आमकां जोर आसता तो तसलोची तो असलोची जाल्यार एक मनुष्य तसलो एक असल जावच्याक तागेले बाल्यपण कारण सो तूं तें अर्थ कोन्न घेता अर्थ कोर न्हू आपणाल्या जिवनाक पळय ओपिनियनेटेड जावच्या तूं संकोच पडवयता तेदन ओपिनियन दिवचें मस्त इजी जाल्यार ते मनशाल्या कसलेच अर्थ करना अशें आमी तशें पुरो उलत सामने पळय तागेले कश्ट तिगेल कश्ट व्हॉट ही हॅज अंडरगॉन वय पोझिशनर वय तशी ग्रेट 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 आनी आतां तुमी एक 450 इयर्सा फुडले गोवन हिस्ट्री पोर्चुगीज रूल वय हाजे बगे तुमगेले हँड रायटिंगार बरोवच्या सुरू केला सांगिल्लें सर ते आतां टॅक्नॉलॉजिकली रांदता मस्त डेव्हलप जालें वाय डू इथे तुमी हातान बरोवचे वता हातान बरोवचे म्हळ्यार आतां कसो जाला म्हळ्यार पुरा कंप्युटर वर्ल्ड टॅक्नॉलॉजिकल वर्ल्ड आमगेले आय आनी हँड कोऑर्डिनेशन चुकता आसा आजकाल आमगेले बरोवचें आमगेलें कसो म्हणटा फ्लेक्सिबिलिटी तें पुरो वता आसा आनी आतां आमी कसो करता म्हळ्यार ताका उदाहरण कसो म्हळ्यार म्हाका फाटी दुखी हाता दुखी जावचें सुरू जालें म्हाका फिजिओथेरपी पेटयलें फिजिओथेरपी पेटयतना ताणें म्हाका फस्ट करून सुरू केलें कसो म्हळ्यार ताक गंटिता पळय तसल मोशन सो तेन्ना हांव लेखलें अम्मा ते ताक गंटी म्हणटा धांवता आशिल्लींची हांगा दुडू दिवन ताक गंटुका ते रबर बँडान सो तेन्ना हांव लेखलें बरोवनू घेता म्हगेले दोळ्याचें बोटाचें कोऑर्डिनेशन लायक चलता सो आनी फ्लेक्सिबिलिटी येता सो ताचे खातीर बरोवचें सुरू केलें सुमार जालें की बरोवन वय मस्त एक वय जाता आस बरयता आस दॅट्स इन इंग्लिशान इंग्लिशान बरोवचें म्हळ्यार कंन्नडाने बरयता इंग्लिशान कसले बरयता म्हळ्यार म्हगे दुवे कन्नड येना तें म्हगेले बुक म्हगेले दुवे खातीर डेडिकेट करता आस सो म्हळ्यार तिगेले चेडूवांक कन्नडी येशना तेचे खातीर इंग्लीश कसं शिकल्या आतां कसं तसं म्हगेले धूव ती मॅथ्सान ताणी भयंकर हुशार आशिल्ली
म्हळ्यार आमची गेल्याल माती पळय वय. सो वय. तशी ती केम्ब्रिजांतू तिणें इकॉनॉमिक्स आनी मॅथ्स घेतले ओ. सो तशी ते 5 वर्सां कोर्स आं. तिणें 3 वर्स भितर Cambridge शिकून काडले University केम्ब्रिज न्हू? युनिवर्सिटींतू वाव, वाव, वाव. वय सो ते पर कोर्स तांणी 5 हम्म. जनां मात्र स्टुडंट्सां घेवचे आं. फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड Congratulations. वय. I'm very तांतू- happy to know वय. that. Yeah. सो तशी That's like- ती त्या शिकली That's वय. great. तुम सगळो दीस कशी मोटिवेशनल राबताची आणि एक टिपिकल डे इन युअर लाईफ सांगीत की वय कसं म्हळ्यार मिगेले बामून रिटायर्ड जातरी तांणी क्लीन रूम म्हूण करता पळय पुरा फार्मास्युटिकल कंपनीज आसा पळय ते स्टरायल फेसिलिटीज बिल्ड करचे सो आतां तांणी कन्सल्टंट जावन काम करताची सो तांणी गेलेल कडेन हांव वता आसा हांकां कसं जाता म्हळ्यार सेम काम पळय आनी एक टीम दिताची सो सीमलेस एडाप्टींग टू सीमलेस हें तांगेले कामाक म्हाका कसं जाता म्हाका अप्रूट केला मागीर जाता अच्छा एक गांवांत देखून म्हाका आनेक गांवां व्हेले फ्रेंड्स करता म्हणटाना आनेक गांवां व्हेले आनेक कंट्री व्हेले गांव तनी सो हांव म्हाका स्फूर्ती कशी दिवची म्हळ्यार आतां आमगेले एक गार्डनांतू एक आमी एक कडेन झाड वयताची ओ म्हाका ते प्लेस लायक जाय न्ही म्हूण ताका काडटाची आनेक कडेन घालताची चेट्टींत घालताची थोडे दीस बावला मागीर जाता मागीर ती मातयेची ताका प्रोत्साह दिता तांतू देखून चंद फुल्ल भायर येताची तशीच हांव म्हणल्यार कसं म्हळ्यार ही माती अमेरिकाची माती आसो इंग्लंडा माती आसो आमगेले देशा माती ती मातृभूमी आनी ती मदर अर्थ ती म्हाका चंदकून म्हाका ती प्रोटीन वय ग्रो जावच्याक ती म्हाका सांगता आसा तूं देश सोडल्यार होडना तूं मेगेल आतां हे देश पळय तूं हें एन्जॉय कर हाजे विशयी तूं बरय रडच्या ना दुख्ख करच्या ना दुवे मिस जाता म्हूण तूं सांगच्या ना तूं तशीच फुल्लां मागीर तूं ब्लूम जा सो म्हाका तें पुरो फुल्ल न्ही पळयतना म्हाका तसल नमुन्याचें एक मोटिवेशन येवचें समथींग सो दॅट इज माय डेलीचें व्हेरी गुड आणि तुम्ही व्यंग्यात्मक जावन पट्टू पण छादी कांबळले केलेले व्हिडिओ आमकां सगळ्यांक बदलच हांव सांगता मनोरंजनात्मक जालेले हास्याक एक आमकां अवकाश दिलेले आमगे कसले मात आयले की ओ नायस म्हूण सांगून दिसता आशिल्लें सो हें करचें कसं प्रेरणा 2018 मिगेल बाम म्हणून रिटायर्ड जालो तांणी अमेरिका चमकलींची सो म्हाका अमेरिका वचचें आशिल्लें मिगेल दुबयक काम आनी मेळ्ळें सो ती येना म्हळ्ळाली आमगे वटू अमेरिकाक सो तिका हांवें तें स्नॅपचॅटांतुले नमुनवार फेसीस आसा पळय तांतू देखून तिका एवरी डे हें पेटोवचें कसं न्ही विडियोज पेटोवचे मागीर लॉकडावन जालें न्हय लॉकडावन जातना ती म्हळ्ळाली आमा हांव आमची गेल शिकता म्हळ्ळाली म्हाका इजी करका कोंकणी शिकुका इजी कोण दिवका म्हळ्ळाली तशी हांव अशीची गांवची काणी तशें पुरो सांगचें मागीर ते इंदीर माई म्हळ्यार ती माई इंडिया रिप्रेझेंट करतली प्रति इंडियाच्या कॉर्नरांतू असल एक बायली मनशां आसताची एक दादलेय आसताची सो तिका हांवें इंडिया तिका इंदीर माय म्हूण नांव दिलें आनी तिका इनविजिबल कसलें केलें म्हळ्यार हांव अमेरिकांत एक 1993 एक प्रोग्राम पळयत आशिल्ली होम इम्प्रुवमेंट म्हणून सो ताका एक नेबर आसता सो तो नेबर इनविजिबल सो त्या कॉन्सेप्ट आनी इंडियाची एक माय इंदीर माय तशी मिगेल दुवेक आमची गेल शिकच्याक मागीर ती कसं म्हळ्यार आमा हें हांसून पूर जाता कोंकणीन तुका कसलेची असले मनोरंजनाची ना हांव युट्यूबार घालता म्हळाली म्हाका ते अपलोड आनी करूं येना सो तीचे अपलोड करता ती म्हळ्यार 4 जणांन हांसल्यार खुशीची हांव म्हणलें पोट्टू गो नाक्क गो म्हणलें तेंची म्हळ्यार आमा हाका पोट्टू पंचादीक म्हण नांव दवरला कशी म्हळाली सो तशी पोट्टू पंचादीक म्हण नांव येयलें व्हेरी नायस आतां तुमगेलें जीवन आनी एक सृजनशील कामाक म्हळ्यार युअर लायफ एंड क्रिएटिव्ह वर्क आकार दिवच्याक कोंकणी संस्कृतीन खंयची भूमिका करता म्हूण दिसता तुमकां कोंकणी संस्कृती निमित्त तुमकां कसले आकार मेळटा पळय आमगेले फुडली हिस्ट्री पळयल्यार आमी सरस्वती रिवर बेड्डा देखून ते क्षाम येतना आमी गोवा आयलींची
आनी आमी आमगेले पुर्वजा उडगासकून घेवका तांणी खंय खंय राबल्या ते गांवांक तांणी आकार दिल्या तशें तांणी गांवकार म्हूण जालींची सो म्हाका गेले हिरोज कोण म्हळ्यार आमगेले पुर्वज आमगेले आनमनंता आमगेले ते पुर्वज म्हळ्यार तांणी खंय गेल्यार तांणी बरें जाल्यांची खंय गेल्यार तांणी दुख्ख म्हूण दाखोवन घेयनी गोवा सोण येता न्ही खंय करावळीला राबलींची कितकी कश्ट बायल मेली चिरडू मेलींची जाल्यार तांणी सवाय जालींची तांगेले स्किल्स तांणी ते राबिले तांगेले होस्ट गांवांक तांगेले कॉन्ट्रिब्युशन दिवन वयर येयलींची सो म्हाका म्हगेले आकार दितले म्हगेले कोंकणी जैनाची म्हगेली संस्कृती म्हगेले GSV समाज व्हेरी नायस तांणीची ग्रेट ग्रेट आनी वॉट एवर तेंचे जन मूळ सुकून वयर येयले वय ऐतिहासीक कथन करतना मॉडर्न वर्ल्डान तुमी कसले सिमिलॅरिटी पळयता आसा की जात आसता की म्हळ्यार कशी ते म्हळ्यार आतां तुमी ऐतिहासीक कथन करता आसा ओके आत्ताचे जनांक ताजे निमित्त कसले मेळटा सिमिलॅरिटी कसले आसता ओ कितली मेळटा पळय आतां आमगेले फूड तुमी महाभारत रामायण तांतू ताणें हें शस्त्र सोडलें ब्रह्मास्त्र सोडलें तें सोडलें म्हणटाची आतां पळय मिसायल आतां ते अमेरिकान तूं इंग्लंडान तांणी मुवीज करताचे वॉर मुवीज तांणी ते पळय कस नमुन्याचे टॅक्नोलॉजिकल हें आनी कोर न्हू आतां आमी जी वॉर आनी पुरा पळयल्यार कस नमुन्याचे शस्त्र न्ही आसता पळय ते ऑलरेडी मायन सिविलायझेशनान यूज केला आतां पळय अंतरिक्षार वेल्ले म्हणटाची हमसार आयलींची म्हणटाची हमसा पक्षीर वेल्ले म्हणटा ते पुरा तेदना काला विमान आशिल्ले सो इतली की आमी कसो लेक्चर कसो आतांचे जनरेशनान फुडली कालाच्यान कांय वतना चमकुनूच चमकलींची म्हणून ताज्या फुडली सिविलायझेशनान तो ऑलरेडीची अंतरिक्ष विमान आशिल्ले मिसायल्स आशिल्लींची एटॉमिक पावर आशिल्ले तेन्नाय ते लिडरशीप म्हळ्यार आशिल्ले वय आनी ताणें केल्लें पळय ते पिरामीड सिस्टम एक गुरू ते एक शिष्यू आनी तूं ह्या कामान तूं निपुणा तूं हें काम कर तूं आनी भायली मनशाक थंय तेन्ना ऋग्वेदान तूं मस्त नमुने इम्पॉर्टन्स आशिल्ले तेन्ना कसले वांट भेद कनी ते हांव आतां लेखता की आतां जनरेशन तशीच भायली मनशांक शिक्षणान तूं प्रोत्साह करचें आनी आतां म्हाका कसो लायक म्हळ्यार आतां एक दादलो आनी एक बायली मनशां आतां कालाचे फुडली काला मंकी जाता वताची बायल तेन्ना भयंकर एक नमुन्याचें हें आशिल्लें गौरव बायलीक तांची आतां काला चाल्ले दिताची चिल्यो दिताची सो त्या म्हाका सिमिलॅरिटीज दिसता आमगेले एन्शंट आनी आत्तां करेक्ट व्हेरी नायस आतां तुमी विंगड तुमकां ट्रॅव्हलिंग करचें म्हळ्यार भारी आसता विंगड देशारी कंट्री हें करून थंयचे रिसर्च करता आसाची ओके तुमकां भेट दिलेल्यान तो खंयची तुमगेले वयरी मस्त परिणाम जाला म्हाका प्रभाव जालेले आतां पळय इंडिया लायकचे आमगेले ते जन्मभूमी त्यानंतर म्हाका म्हगेले एक मनान तूं नेचर आनी स्पिरिच्युअलिटीक कनेक्ट केलें म्हळ्यार सियाटल कसलें म्हळ्यार ते नॉर्थ वेस्ट पॅसिफीक ते एक नमने रॉ स्टेट वॉशिंग्टन स्टेट ते दिग अजान रूक आनी ते हांगा कसलें ओशन अर्थक्वेकान ते जाल्लें लँड आनी ते लँड आनी ते आमी राबचे एरियांत पुरा ते ज्वालामुखीचे पुरा 7 पर्वत तांत भितर माउंट रेनिये म्हूण आसा तांत एक सादारण 80 किलोमिटर्स वायड तांतू स्नो आसता तो गो एक्टीव वॉल्कॅनिक ते केदनय इरप्ट जावचे पुरो सो त्या पळयतना शिवाल उडगास येता आनी ते मेल्ट जावन उदा येता सो ते एक स्तोत्रस कसे समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णू पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व मे त्या पळयतना सम कळटा शिव हांगा आसा आमकां ते पळय समुद्र मंथना दक्कून आयिल्ले पळय आमगेले ते लिटरली तुका ते पळोवचें मेळटा ते समुद्र मंथन म्हळ्यार घर्शण हे दोनी अर्थ क्रस्टाचे ते जावन वॉल्कॅनो दक्कून भायर येयले आनी ती लक्ष्मी भायर येयली म्हणटाची म्हळ्यार लक्ष्मी म्हळ्यार कसो न्ही दुड्डू म्हूण न्ही
तिणे पुरा पर्वत रूख आमकां जड्ड कसकसा तिणे आमकां दान दिला. त्यामुळे एक वेल्थ म्हणून सांग वय त्याची वेल्थ तुका लिटरली तुका लक्ष्मी देवी थंय पळोवच्या मेळटा, तुका ईश्वर पळोवच्या मेळटा, पुरा पळोवच्या मेळटा. म्हळ्यार हांगा आस जाल्यार आमी राबिल सियाटलांत तूं ते सुत्तू येयची पर्वत उद्दा आनी माउंट रेनियर हिमाचे ताजे निमित्त तुमकां एक प्रभाव पडला म्हणून. वय भयंकर लायक एक स्पिरिच्युअल कनेक्शन. गांवांत तूं कोंकणी जांप्र मेळची म्हणस की म्हळ्यार कोंकणी संमेलन वय मेळटाची जाल्यार आमगेले एक ग्रूप आसा आमचे गेलेले एक आमी 8 जन आसाची. सो तांणी 1970s आमकां जायना, थोडे जन 90s गेलेले. सो आनी तांगेली एक लायक आसा म्हळ्यार तांणी तांगेले संस्कृती विसरलीची. ते तांगेले रांदप की तांगेले ते उडगासू तांगेले आज जो पिज्जान कसं करता आशिल्ले त्या विशयी उलोवचे. सो ते कनेक्टिविटी तांणी दवरून घेतले. सो ते म्हाका अमेरिका वतना एक लंडना वतना आमकां कसो दिसता आमी आमगेले देश सोडला पळय. सो ते जोर उडगास येता ते वॅल्यू आमगेले गांव सोडतर आमकां कळचे आमगेले देश म्हळ्यार कसं न्हय आमगेले संस्कृती सिविलायझेशन. करेक्ट तशीची तुमगेले वॅल्यूज आनी प्रिंसिपल्स तुमकां डिसिशन घेवच्याक हेल्प करता म्हण लागता की तुमी म्हळ्यार इन युअर लायफ. वय सपोज यू वॉन्ट टू टेक सम कसले डिसिशन्स घेवपा पडटा, वय क्रिएटिविटी कसले करपा पडटा, तुमगेले वॅल्यूज म्हळ्यार आमगेले प्रिंसिपल्स वय मेलगडान दिल्लेले शिकयलेले वय ते तुमकां उपयोगा पडटस की. वय मस्त उपयोगा पडटा. म्हळ्यार एक पळय आमी परदेसा राबतना आमी एम्बॅसेडर्स आमी राजदूतर आमगेले इंडिया आमी रेप्रेजेंट करताचे. सो आमी आमगेले इंडिया रेप्रेजेंट करतना आमकां आमगेले सिविलायझेशन कळका म्हळ्यार तांकां पुरा इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री भीक मागतले. आमी तेन्ना आमगेले संस्कृती विशय आमगेले अग्रहार सिस्टम आमगेले खंयची राय आशिल्लींची आमगेले नलंता सिस्टम कितले बुक्स आशिल्लींची ह्या पुरा तूं स्टडी कोर न्हू तांगे उलयतना आमी आमगेले आयजा थ्रू तांणी आमगेले इंडिया पळयताची हाव यू पोर्ट्रे इंडिया. सो तशी जावन पळय आमगेले वॅल्यूज जावका दत्ता एक गर्व सुका. सो ते गर्व तूं स्प्रेड करता. सो यू बिकम द कसं म्हणटाची मिडिएटर. वंडरफुल येस ट्रू ट्रू. आता मी तुमगेले फोटोज पळय हांवें. ओके थँक्यू. ओ आनी कोण लेफ्ट सायड बेशिले मेगेले आज्जो सोडा सुब्राय कामत तागेले मुळा बेशिल हांव मेगेले सायडा बेशिल मेगेल भाव एकू भाऊ विश्वनाथ कामत तो म्हाका मस्त प्रोत्साह दिता. आनी विश्वनाथाले बेशिल मेगेल आनू महाराजा वेंकटेश कामत आनी तांणी आमगेले काशीमठा स्वामी सुधींद्र तीर्थ स्वामी ह्या पिक्चर काडतना मेगेले अण्णान एक नवे संस्था स्टार्ट केलेले कार्बन डायऑक्सायड म्हळ्यार एरेटेड गॅस. तेन्ना आमगेले अण्णान स्वामीले निमगिले मेगेले संस्थेक तुमी एक लायक नांव दिवका म्हणून. तेन्ना काशीमठा स्वामी म्हळालींची तूं इतली समाज सेवे करता तूं आमगेलो कोंकणी समाजाच्यो महाराय दिवच्यान तुगेल्या संस्थेक महाराजाची फिट्ट ते काशीमठाचे स्वामीले आशिर्वादान तेन्ना म्हाका 4-5 years 4 वर्स मेगेले. ग्रेट ग्रेट चंद येयला फोटोज. ग्रेट. हो दुआ वय ही मेगेली युअर सपोर्ट बिहाइंड यू नवा करच्या पुरे. ही मेगेल दू ग्रीष्मा म्हाका कसलेची 1 मिनिट ती मन बेजार करू दिना आनी कॉन्स्टंट सपोर्ट. अम्मान कसं केल्यारय तिका खुशीची ती कसलेच एक या म्हणलें यू नो शी इज माय मोटिवेशन. ती मेगे हांव तिका मेगेल ऑक्सिजन सिलिंडर म्हणा पोचे. तुम घरच्याल पुरा सपोर्ट आसता की तुमी इतली पुराय हिस्ट्री पुरा करतना घरचे म्हळ्यार वामणा आले न्ही मेगेल बामूण म्हळ्यार इंजिनियर ही इज व्हेरी बिजी सो तांकां बदपाप टायम ना. मेगेले दुवय मस्त तशी टायम आसना मात्र हांव सांगता मा तूं कसं करता हा म्हणजे हांव हें करता ओ माम म्हाका पेटयतवे म्हाका पेटयतवे. मेगेल भावय
तशीची ताका Yeah. जोर हिस्ट्री पिशे Hmm. म्हाका पेटयतोय मागीर हांव Hmm. केलें म्हगेलें अम्मा वाजून सांगचें तिवूय आयकून बसता Yeah. Very nice. फ्रेंड्स तुगेले पॉडकास्ट हांव आयकता म्हाका कितले वय. की हिस्ट्री नॉलेज ना आशिल्लें वय सो आय एम ऑल्सो गेटिंग इट Thank वेरी you नायस so much. Thank you. yeah हानी म्हगेले ते बिल गेट्स लेफ्ट Hmm. सायडान तू Hmm. आनी तग्गू पिक्चरान तू डॉक्टर काप्रे तुगेले मिस्टर रमेश शेणे रमेश शानबाग शेक हँड दिता आसा पळय वय, वय. बिल गेट्स आवटू वय. तांणी म्हगेले बामणान कसं करचें म्हळ्यार पुनावाला म्हूण आसा आं. आनी ते पुरो फार्मास्युटिकल कंपनीज तांणी हे वॅक्सिन्स मॅन्युफॅक्चर करताची ते इतली स्टरायल आसा का म्हळ्यार फेसिलिटीज ते सगळेची सिस्टम हांनी स्वता बेसून हांनी ते डिझायन करचे आनी हे बिल गेट्सान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री खातीर एक वॅक्सिन इजिली अवेलेबल करता म्हणून मात्र सान बजेट मात्र स्टेट ऑफ द आर्ट मशिनरी घालका ताजेर कॉम्प्रोमायज करचे ना सो तशी जावन न्हू तांणी ते बजेटा भितर केलेलें सो ताजें उद्घाटन केलेलें सो ते तांणी Great. Again, congratulations, Thank you Vidya. so Very much. happy to know. थँक यू Very nice. Yeah. So, ये कसं तुमगेले आर्ट तुम्ही करताची म्हण आयकल्या व्हॉट इज दिस ऍक्च्युअली हे पुरो मॉड आस पळय सो आमकां स्काय वय स्काय आनी तू क्लाउड्स आसाची सो आमकां एक लायक बाल्कनी आसा हांव एक टायम काम तर बाल्कनी बेसचें क्लाउड्स पळोवचें म्हाका कसलें एक फॉर्म एक शेप दिसता सो हांव पिक्चर काडचें पिक्चर काडू ते एक पेन आर्ट म्हणटाची हाजी ते डिजिटल हय मोबायलार पळय सो म्हाका कसले ते क्लाउड दिसली पळय सो म्हगेल मनाचें हांव ताजेर एक आकृती काडची सो आणि क्रिएटिविटी ना बाशी टाइम पास बट स्टील वेरी नाइस थँक यू या मेंटाची ना वय ये तेची हाऊ लॉंग कितले लागता तुका अशी करूक पळय ये मस्त टाइम लागना ये 5 मिनिट वय वय म्हणजे वय 5 मिनिट भितर जाता अशीची ड्रॉ करचे वय लायक ये नेकलेस करचे वय ये नेकलेस म्हळ्यार म्हाका चंकी ज्युवेलरी घालची पिशे सो खंय गेल्यार म्हाका मेळना आशिल्लें म्हळ्यार लंडनान तुज्यान नाजूक भांगर घालचें म्हळ्यार भांगरा घालनाची नाजूक पर्ल म्हाका ते चंकी घालका म्हण आशी आनी आमी पुरा युरोपांनी भोंवतना सो थंय पुरा हें कशें तांकां गेलें वय स्टोन्स पुरा कलेक्ट करचे सेमी प्रेशियस स्टोन्स मागीर बीड्स मागीर फ्लीस मार्केटा वचून पेंडंट्स कलेक्ट करचे सो मागीर म्हगे खातीर ज्युवेलरी करचे सुरू केलें मागीर म्हगेले फ्रेंड्स आयजले तांकां कसले बर्थडे एनिवर्सरी आसल्यारी अशी गिफ्ट दिवचे तशें एक सादारण 800 केला हांवें वय 800 कोरून एक 500 गिफ्ट दिवन गेल्याची वय तशी हे पुरो म्हगेले टाइम पास हॉबीज गळ्याक घालले तांची की वय गळ्याक ते पर्ल्स 3 स्टँडारी थँक यू ये कसं ऍक्च्युअली पट्ट पंचाधिका मणकेची नाही वय हे स्नॅपचॅट फिल्टर सो हे कशें करचें म्हळ्यार संजेरी हांव म्हळ्ळें पळय आमी अमेरिका शिफ्ट जातना 2018 तू म्हगेली धू पाप एकलीची ती एकली चेडूं न्हू सो तिका हांव संजेरी ती न्हिदोच फुडें अशी कसले काणी करची एक पद म्हणू स्नॅपचॅटाचे एक सान एक मिनीट लॉंग पळय ते तिका पेटोवचें हांवें सो ते पेटयले ह्युमरस वे म्हळ्यार तिका सान देखून काणी आयकुची हा पद म्हणजे म्हाका पद म्हणू येना म्हाका वॉयस ना सो हांव अवीट जावन पद म्हणजे ती खुशी ते सो एवरी नायट ते ग्रीष्माक पेटोवचे आनी ती कोण टीना टर्नर ती म्हगे फेवरेट सिंगर ओके सो तशी एक फॅन्सी ड्रेस आशिल्ले सो तशी तुमगेले तसले पळय एक्टिविटीज जाता वय 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 फॅन्सी ड्रेस आनी घाल न्हू सो त्या एक टीना टर्नर केलेले मागीर ते पुराशीची काणयो सांगचे कसं पिसांटपण करचे दुवे खातीर मात्र लायक समथींग यू इन्वॉल्व विथ थँक यू तो मिथुन चक्रवर्ती म्हाका ते म्हगेले 60th बर्थडेचे सो म्हगेली धूव म्हळाली तुगेले 60th बर्थडेक एक सरप्रायज आसा तुगेले टीनेज क्रश येता आसा म्हळाली सो हांव म्हणून आमकां कोण म्हूण कळ्ळी
मागीर हांव देव नेवका जाल्यार मिथुन चक्रवर्ती लिहिणे कट आउट घालून सोडला सो तागेले एवरी मुवीज हांव पळयत आशिल्ली ओके तुका डान्सर हांव डान्सर न्ही हांव स्वता म्हळ्यार आमकां बेसीक इंट्रस्ट भरतनाट्यम आनी शिकयला आमी सान आसतना मात कंटिन्यू करनी आशिल्लें जाल्यार डान्सा पिशे म्हाका डान्स केल्ले उलोवचें कळना वय वय म्हळ्यार पिरकिशी अशीशी वय वय अशी नांता नांता उलोवचें तशें पुराय म्हूण म्हाका तो खुशी जाता आशिल्लो तो आनी खंयच्यो कमल हासनू ग्रेट खुशी जाली विद्या तुमी आमगेले वाहिनींत येवन बदलची उलयत उलयत टायम गेलेले करेक्ट एन्जॉयड थँक्यू सो मच यू नो सो आनी अशें आमंत्रण केलें लका आनी तुमगेले असलेची हें पॉडकास्ट बरें जाता वच्चो आनी स्प्रेड जाता वच्चो थँक्यू सो मच आनी तुकाय तुगेले आनी की तुगेले पुराय मन आशिल्ले तशी जावो म्हणून देवाले आमी मागताची प्रे करताची देव बरें करता तुमकां देव बरें करूं वीक्षकांकय आमगेल रूट म्हळ्यार आमगेल मूळ विसरूनच कसलेय असले ती किनी खंयचीय गांवां वचची तें आमी गांवां आयलींची म्हणून हे गांवां वयर मोग आसून येवचे वच्चे तांगेले थोडे शिकचे ते पुरो केले म्हण जाल्यार आमकां खंडीत तें एक नमुन्या प्रेरण म्हणून हांव लेखता आसा सो वीक्षकांक सगळ्यांक धन्यवाद तुमी आमगेलो तितलो वेळ टायम दिला देव सगळ्यांक बरें करो देव बरें करो थँक्यू सो मच थँक्यू